मेरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आम्ही हनुमान चालिसाचे सेशन कंटिन्यू करूया। आयचे सेशनान तू नेक्स्ट 35-40 मिनिट्स खातीर कितले श्लोक जाता तितले आमी कवर करूया आणि नेक्स्ट मागीर मुखार केन्ना फ्युचरान तू कंटिन्यू केल्यास। सो आमकां लास्ट टायम आमी पळयलेलें हनुमंताल भक्ती म्हळ्यार की रामाले सेवेन तू प्रमुख जावन आशिल्लो सेवक म्हूण सांगू कांय संशय ना हनुमंताल भक्तीन तू। आणि हे तुलसीदासान रचन केलेलें हे हनुमान चालिसा अशी कोणीय ना भारतवर्षांत तू कोण हाजी पठण करना, कोणी आयकनी ती। आणि खंयचे एक प्रकार कश्ट आयल्यार मस्त जनाक स्वाभाविक रुपार हे हनुमान चालिसा म्हणचे मन जत्ता आणि तांतू रक्षण करता म्हणून हे विश्वास आसा। ते कसल्याक ते मेन पॉइंट इतले वर्ष कोण हे चलता आसा, कितले हजारो वर्ष कोण रामाल भक्ती चलता आसा, कितले की वर्ष कोण हनुमान चालिसा पुराजन वाचिता ती, ताची कसं की कारण आसना। ते कसं कारण आसा ते आमी आयची सेशनांत तू फायंड आउट करूया। स्टार्ट करतानाची हनुमंताले प्रार्थना करूया। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात् वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं नमामि। लास्ट टाइम कंटिन्यू केलेले श्लोका दखून आमी कंटिन्यू करूया। हांगा ते पाविल्ली आमी सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही देखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। म्हळ्यार हनुमंताले आमी एक पळयता की तांणी विंगड विंगड रूप स्वरूप घेतिल्लें आशिल्लें सिच्युएशना लेकार, परिस्थिती लेकार। केन्ना सांज जाली ती, केन्ना होड जाली ती, आनी विंगड विंगड भावनेन वय केला तांणी। भारी नम्र भावनेन सेव केला। खंय कोप येवका, एंगर दाखोवका म्हणटात पळय, ते एक क्षत्रीय भावन दाखोवका, त्या भावन दाखोवन तांणी युद्धांत वय भाग घेतला। सो हनुमंतान देवाल सेवे खातीर कसं कसं जावका त्या परिस्थिती लेकार हनुमंतान एडॅप्ट करून म्हळ्यार कशी देवाल सेवा चांग रुपार करूं येता त्या परिस्थितीन तू त्याक ते कसं जावका ते केला। सांज सायजात जावका जाल्यार सांज सायजाचो, होड जावका जाल्यार होड, कोपार युद्धांत भाग घेवका जाल्यार ते वीरता दाखोवच्या खातीर तांणी तेंवय दाखयला। सौम्य जावन सीता मैयाले पायन पडून राबुका जाल्यार तेंवय तांणी करून दाखयलेलें आसा। कसं जाल्यार की तांगेलें एक ध्येय आशिल्लें की रामाल मनांत कसं आसता तें जावका म्हणून, आनी त्या जावका खातीर तांणी तांगेल कसं कशी सांज जावका की होड जावका ते तांगेल खातीर तो होड सांज जावं होड विशय नाशिल्लो। ते कसं कोरका आशिल्लें तांणी त्या समयारी परिस्थितीरी तांणी करूं तयार आशिल्लीं की कसं जाल्यार तांगेल मनांत तो एकच की पर्पज ऑफ लॉर्ड राम, देवाल मनांत कसं आसता तें जावका म्हणून। आतां आमी पळयल्यार अशोक वाटिकांत तूं तेन्ना सीते मुखार येताना म्हळ्यार सीतेक संशय येतलो न्हू की कसं लायक रावण मायावी न्हू, विंगड विंगड रुपारी विंगड विंगड जना पेटोवन सीतेक भिवोवचे ट्राय करता आशिल्लो तो, आनी तिका कसनेपुणी एक प्रकार मोहा घालूं ट्राय करता आशिल्लो, कसनेपुणी करूं ट्राय करता आशिल्लो रावण। तो सोण आशिल्लो, ताकाची हनुमंताक दिसलें की हांव मुखारसून आयल्यार सीतेक मन येवचें पुरो की हे रावणाले कसं की खेळू जावं अपास विंगड खंयचे की प्राणी पेटयला दिसतात अशी म्हूण तिका दिसल्यार ताका तो हाणें सूक्ष्म रूप धरलें म्हणून। इतलें सूक्ष्म जालो काय ते झाडां पानां मातशी निपून बशिल्ले काय, म्हळ्यार इतलो सांज जालो काय तो। आनी आतां कसं करचें, सीतेले विश्वास घेवका वय नाचे मागीर कशी ताण सांगचें की रामान पेटयलो म्हणून। आनी सीतेक पळोवन हनुमंताक इतली खुशी जाता काय, म्हळ्यार सीता आनी राम तागेले खातीर आवस आनी बापूस ते हनुमंताले मनांत येता काय हे सीता माताक आतां हांव पळयलां म्हळ्यार एक वात्सल्य भाव, म्हळ्यार ही म्हगेली आवसूची, ही म्हगेलें रक्षण करता, हिगेलो आशिर्वाद म्हाका जावका म्हूण त्या भावनेरी हनुमंत थंय अशोक वाटिकांत आशिल्लो।
आनी आतां कशें करचें म्हणून आतां स्वाभावीक रुपार आसता आतां आमगेल्या जिवनांत आमी पळयता तसो एक सान चेडूं असल्यारी और खंयचे सान प्राणी असल्यारी सान माजर सान सुणें पप्पी जावं असल्यारी आमकां स्वाभावीक रुपार ताका पळोवन एक कशें की एक खुशी जाता मनांत एक वात्सल्य भाव येता आमकां एक सान चेडा जेव्हा पळयल्यार ताका जी हनुमंतान लेखलें की हांव तांचें एक सान स्वरूप घेता मागीर सीता मैया पळोवन म्हाका पळोवन ती भयंकर आसना तिका और तिका कशें मनान संशय येसना की हो कोण बा म्हूण सका एक सान रुपार जावन झाडां पानां मागशी बसले खंय हनुमंत आनी थंय दोखून रामकथा करचे सूर केल्या म्हणून हे समयार एक्चुअली सीता मैयाक भारी एक प्रकार दुःख आशिल्लें आनी तिका असल परिस्थिती आशिल्ली तिका मनांत की तिका पळय जीव काण घेवका म्हूण तशी सी दिशिल्ली तिका आतां कांय नाका कसलें नाका म्हूण त्या प्रकार तिका त्या मनांत येता आशिल्लें तेन्ना हनुमंतू त्या झाडार पानां मागशी बैसून रामकथा सांगचे सूर करता आनी हे रामायणा विशीं इतली डिटेलार सांगता सांग दोकून रामाल जन्माचें अयोध्या काणी पुरो इतलें सांग सांगता सीतेक भारी आकर्षण जाता ते आवाज आयकून मात दिसना खंय म्हळ्यार तो पानां मागशें न्हू खंय पळयल्यार कोणी दिसनात मू आतां इतलें चंद कोण सांगता सीता सोदूच्या वय बंद करता खाली तिका आयकुच्यान इतली खुशी जाता म्हूण ताका आचार्य जन सांगता ती की हे रामकथा कशी सांगता पळय ते हनुमंतान दाखोवन दिला म्हूण रामकथा सांगतना कोण कथा म्हणटा पळय तो कांय व्हड न्ही रामाल कथाकच ते इम्पॉर्टन्स दिवका विशेषता ताका हनुमंत पळय दिसना वय आशिल्लो रामकथा म्हणटाना म्हळ्यार ताणें दाखयलें की रामकथा म्हणटाना ते रामकथाक एक विशेषता दिवका कोण म्हणटा ताचे की ना ते कथाकार इम्पॉर्टंट न्ही जाल्यार ते रामायणाचे कथा आयकून घेवचें तें हनुमंतान दाखोवन दिलेलें म्हणून दाखोवन दिलेलें की रामकथा आयकूच कशें लेक देव कितलो व्हड आसा आनी देवाल तें लील आयकून आमगेले हृदया भितर ते देवाल खातीर भक्ती उत्पन्न जावका तेंची ध्येय रामकथाचें ते हनुमंतान ते दाखोवन दिलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी सीता ते रामकथा आयकता हनुमंतालें इतलें तिका मनांत खुशी जाता आनी इतलें ती तांत मंत्रमुग्ध जाता म्हणटात पळय कसलें तिगेल पुरा तिगेल कसन की पुरा आशिल्लें कश्ट पुरा विसरून वता तिका आनी भारी खुशेर आयकता वता आनी हनुमंत निपोवन पळयता आसके म्हणटा कथा सीता मैयालें लक्षण कशें आसता म्हूण कसलें की ताणें सूर्य अशोक वाटिका आयकताना ती भारी दुख्खार आशिल्ली कांय नाका तिका म्हळ्यार तिका कसलें नाका म्हणटात पळय जिवनांत तशीच आशिल्ली ताका हनुमंतू रामकथा म्हणटा हगूर मागशें दोकून पळयत खंय कसलें चेंज आसकी म्हणून आनी ताका तें चेंज दिसता सीता मैयाल तोंड आयकून ती भारी खुशी जाता रामाल विशय आनी ताका दिसता आतां हें रायट टायम की हांव देवील मुखार येवन ती पांय पडका म्हणून म्हळ्यार ती खुशेर आसची म्हणून ताका हनुमंत ते सान रुपार येवन देवील तो घेवन सुरे सान रुपार येवन पांय पडटा सीतेक आनी तेन्ना तागेल्या मनांत असलें म्हणके ते सान ते सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिका सूक्ष्म रूप पळोवन सीताक हनुमंता वय ते वात्सल्य भावान तिगेलो चेडूसी ते हनुमंता पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या भावनेन सीता ताका पळयता आनी यो रे चेडा तूं खंय दोकून येयला म्हळ्यार त्या प्रकारान त्या भावनेर म्हणटा पळय तेन्ना हनुमंता दिसता तागेलें सगळें जिवनाचें एक म्हणटात पळय ध्येय जाल्लें म्हणून म्हगेलें सीता मैयान म्हाका चेडूं म्हूण आपयलें आनी म्हगेलें मुखार हाडलें आनी तिगेलें शरण दिलो हाजे की ना व्हड म्हाका कसलें जिवनां नाका म्हूण हनुमंताल मन आयलें म्हूण त्या टायमार सांगिल्लें आसा जाल्यार सीता भारी आश्चर्य जालें ना एक तर ती रावणालें लंकेंत आसा अशोक वाटिकांत हो कोण आयला बा रामकथा सांगतलो त्या इतलें चंद करून पुरा करेक्ट सांगिल्लें आसा म्हळ्यार खंडित कसं न्ही हें न्ही कोणी राक्षस जावन खंडित पुरा संसार विशय चांग रुपार सांगला आनी हे भक्तान सांगयत म्हूण सीता गोत आशिल्लें जाल्यार तिका दिसता हो सान रुपार हो वानर कोण रामान पेटयलेलो हाका तिका आनी इतलो सान वानर म्हणून तेन्ना हनुमंत तिका सांगता उलयता की सीते तूं म्हाका परमिशन दिल्यार तूं सांगल्यार म्हाका आज्ञा दिल्यार हांव आतां तूं कळ न्हू रामाल्या घेवन वता म्हूण तेन्ना सीतेक एक मनांत पळय एक हांसू येता इतलो सान आसो आनी म्हाका कळ घेवन वता वे म्हूण अशें तिका मनां दिसता
आणि ते हें दिसता काय राम हांव आयकलां की राम पुरा जना ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು युद्ध करू येतास रावणालोट्टू असले पुरा सानसान वानर आवट्टू केला रावणान रामान आणि इतले पुरा हे सानसान वानरा घेऊन रावण आवट युद्ध कशी करतलो म्हूण सीतेल मना येता म्हणून सांगिल्लें आसा तेन्ना अशी उलयता ती निमगीत काय हनुमंताक की पुरा रामाले ಒಟ್ಟು आशिल्ले ते वानर तुगेले म्हणके सानसान आसत म्हणून तेन्ना हनुमंताक कळटा काय सीतेक अशी मनांत अशें दिसता की हे राम आनी सानसान वानर ಒಟ್ಟು रावणाले व्हड सैन्य ಒಟ್ಟು युद्ध कशी करचें म्हणून ताका ಕೂಡಲೇ हनुमंतू तिका एका पंत सायज व्हड करून इतलो पर्वता म्हणके व्हड जावन दाखयत काय तिका तेन्ना सीता मैया एक पंत आश्चर्य जावन म्हणटात पण अरे हें कशें बाबा इतलो सान आशिल्लो इतलो व्हड जाल्लो आनी ती निमगीत काय आनी आपासान जावन दाखयत काय तेन्ना सीता मैया निमगीत काय हनुमंताक की तुगे ओरिजिनल सायज कसं नाही तू सान की व्हडू त्यात हे हनुमंतान दिवचे आन्सर हे खंयचे एक भक्ताल खातीर सेवका खातीर एक व्हड विशय हनुमंतान सांगचे हनुमंत सांगता काय की देवाल सेवे खातीर देवाल मना कसन आसा त्या करच्या खातीर हांव कसन सायज जावं ते सायज घेवचे तयार आसा मिगेल कसने ओरिजिनल सायज ना म्हणटा काय हेंच एक म्हणटात पळय नम्रतेचे एक मूलभूत डेफिनेशन म्हणून येता ह्युमिलिटीचे की देवाल सेवे खातीर जनाल बरेपणा खातीर तांणी स्वयं कांय इम्पॉर्टन्स दिना ती महत्व दिना ती मात ते कसं कार्य करता ताचे खातीर व्हड जावका की सान जावका की ते करता ती आनी ते देवाल वयर विश्वास आसता की आमगेल सायज मॅटर करना देव करून घेता आमगेल करना ते एक पॉइंट आसा म्हूण सांगेत आमी नेक्स्ट आमी श्लोकार वचा लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हर्ष उर लाय म्हळ्यार आता आमी हें एक पळोव येता की लक्ष्मणाक ते नागाचे इंद्रजितान मारले सीता ते संजीवनी हाडका पडलें ताका औषधी ही काणी गोत्यो सांग पुराजनाक तेन्ना हनुमंतान संजीवनी हाडली सीता रामान ताका आलिंगन करून म्हळ्यार ओटोवन धोर न्हू तूं मुगेल भरता म्हणकेची प्रितीचो म्हणून श्री रघुबीर हर्षी उरलाय म्हणून सांगचें आसा म्हणून ताजे कितें व्हड विशय कसो नासवा म्हणून ताकाची आतां आमी पळयत ते नाग पाश मार न्हू इंद्रजितान लक्ष्मणाल केन्ना बोध चुकलो पळय तेन्ना रामा भारी दुख्ख जालें काय अशें आसवाय की रामा कांय करूं जायना जाल्यार देवाल आनी भक्ताल एक लक्षण आसा म्हळ्यार की देवाक देव अशी लील करता की देव दाखयता एज इफ तो भक्ता वयर डिपेंडंट आसा म्हणून की भक्त तुमी मुगेल सहाय करनातल्यार म्हाका कांय करूं जायना म्हणून अशी देव भक्तां खातीर दाखयता अशी कसले करता की अशी केल्यार भक्तांक दिसता की हा म्हाका आमगेले देवाक सेव करका आमकां करका म्हळ्यार व्हड भक्तां अशी दिसता यशोदा मैया आनी तांकां पुराय जाणां अशी दिसता आशिल्लें की हांव कृष्णा खावयनातले कृष्णा पोटाक कोणी घालका न्हय तशींची देव ते एक डिपेंडन्सी करून दाखयता त्या देवाल आनी भक्ताल मध्ये प्रीती ती आनी हातूंय ते एक पंता पळयत रामा दुख्ख जाता पळय तेन्ना हो आतां लक्ष्मणाक कसन जाल्लें म्हणून तेन्ना जांबवन आसा पळय जांबवन तूं तो हेकड ताकड पळयत काय आनी पुराजनां निमगेत काय हनुमंत आसना हनुमंत खंय आसा पळया ती म्हूण आसना हनुमंतू म्हळ्यार ते युद्धांतू पुराजन हेकड ताकड इतले हेकड ताकड गोंदळ आसता की कोण खंय आसा कोणा कसन जालें म्हूण कळना तेन्ना जांबवंत निमगीत काय लक्ष्मणा लागली सीता रामा दुख्खा पळोवन हनुमंत आसना खंय आसता हाजी विशेषता म्हळ्यार जांबवंताक धैर्य आशिल्लें काय हनुमंतान आसते तोळते कोणाक कसने जायना तो पुरा जना एकलो सहाय रक्षण करच्याक तितले तागेले बल आसा म्हूण ताका कांय भिवचें ना म्हूण ताका हनुमंत खंय आसा म्हूण निमगेत काय जांबवंतू तेन्ना कोण की ताका सांगता काय ओ थंयकडे आसता खंय की आतां येता आसा ताका आयकळना की लक्ष्मणाक कसं विचारना जांबवंता मना तृप्ती जाता काय हनुमंत आसना तो आयल्यार तो कसने पुणी करतलो कांय भिवका म्हूण ना न्ही म्हूण सो त्या प्रकारार एक विश्वासू आशिल्लो आनी ते रामान ते हनुमंताले तसले ती सेव करून घेतिल्ली आसता ताकाची भक्ताल एक मूड अशी आसता भक्ताल एक भावना अशी आसता की देव आमगेले वयरी निर्भर आसा म्हणून आनी ते एक सहज न्हू देवान पुरा तागेले इतल्याक करून घेतल्यार मागीर भक्तान कसन करचें देवान तागेले इतले पुरा करून घेतल्यार आनी देव संतुष्ट आसा म्हणले की आत्माराम म्हणून ताका सांगता ती की ताका कोणी कसने करता म्हूण मागीर भक्त स्तुती करतली
ना देव अशी दाखयता की आम्ही देवाला स्तुती केल्या देवा खुशी जाता म्हणून आणि ते बदल खुशी जाता देवाक ताका ते भक्ताले आणि एक देवाला ಒಟ್ಟು ते एक मध्ये एक संबंध आसा ते अंतू कळता ताका हनुमंत कूडले भारी एक आनीक एक सांत अंतूल एक काणी आम्ही पळयता की हनुमंत भारी एक स्पीडार वता म्हणून सांगिल्लो आसा ते संजीवनी हाडून त्या मध्ये तो काल नेमी आसा म्हळ्यार रावणाक कळता काय की हनुमंत वचून संजीवनी हाडटलो ताका कशीपुणी कोण मध्ये राबोवका म्हणून ताका काल नेमीक पेटयता हनुमंता राबोवचेका म्हणून आणि काल नेमी म्हळ्यार अशें आशिल्लो तो की तो एक भक्ताल स्वरूप म्हळ्यार एक ऋषी मुनी म्हणके जावन हनुमंता सांगता की यो हांग यो तू कितले दूर वच्चे आसता पर्व तू कोण वच्चे आसता म्हाका पुरा गोत्त आसता तू यो तोकू थोडे एक उद्दा ग्रहण करून वच म्हणून हनुमंता दिसता की हो ऋषी मुनी कोण की म्हणून ताका हनुमंतू आकाशार तोकून तोक देवन ताका पांय पडता म्हणून सांगिल्लो आसा आतां काल नेमी एक पळयल्यार एक निजावन तो रावणाल सायडार राक्षसू म्हणून सांगितलो जाल्यार तो भायल्यान भक्ता म्हणके दिसता आशिल्लो ताका हांतू हनुमंताक कशें कळ्ळें की तो भक्त की न्हय म्हणून हें आमी एक सान काणींत आमी पळयता सो आनी रावणाल मनांत तशिल्लें आनी काल नेमीक गोत्त आशिल्लें की आतां पक्कने हनुमंताक कशीपुणी राबयल्यार आनी ताका तें संजीवनी पर्वत घेवन वच्चें जायनातल्यार लक्ष्मणाक कसन जातलें आनी लक्ष्मणाक कसनय जाल्ल्यार रामाक सहन करचें जातलें ताका रावणा दिसता आशिल्लें की काल नेमीन कशीपुणी हनुमंता राबयल्यार थंयची वच्चे सोवणासी तेन्ना खंडीत युद्धांत तूं तागेली जय जातली म्हणून रावणाक भारी एक विश्वास आशिल्लो तेन्ना हनुमंतान आयले सिता तेन्ना काले नेमी सांगता काय की तूं हनुमंत न्हय म्हाका पुरा गोत्त आसा म्हाका गोत्त आसा आनी तो हें मागीर सांगता काय म्हळ्यार हनुमंताल विश्वास घेवचे खातीर खंडीत ह्या युद्धांत तूं रामू विजयी जातलो आनी हांव तुका आशिर्वाद दिता की तूं युद्धांत भाग घेवन रामान विजय जावं तशी करता म्हणून म्हळ्यार हें उतर आयकल्यार काल नेमिलें खंडीत अशें दिसतलें की तो बद चांग मनुष्य म्हणून म्हणजे अशी सांगता आशिल्लें की रामान विजयी जावका हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणून आनी हनुमंतान सांगलें म्हणके तो थंय हनुमंत थंय तोगूची थोडे एक उद्दा पिवचें एक तळें आशिल्लें थंय वता तेन्ना थंय तळ्या वताना ते एक व्हड एक क्रोकोडायल येता आनी हनुमंता वयर प्रहार करता म्हणून सांगिल्लें आसा एकदम जायंट सायज आसता क्रोकोडायल आनी काल नेमील तें मोस म्हळ्यार तें ट्रिक हेंच आशिल्लें की हनुमंतान कशीपुणी ते तळ्या लागीं वचून उदक पिताना ते व्हड तें सायजाचे राक्षस ते क्रोकोडायल आसा पळय ते हनुमंताक चाबून सोडून ताका मान सोडतलें म्हूण तें तागेलें काल नेमील प्लॅनिंग तें आशिल्लें जाल्यार हनुमंत अशें आसा तागेलें बल की ते इतलो व्हड जावन आशिल्लो क्रोकोडायल तो एक हातान उदक पित आशिल्लो काय त्या क्रोकोडायलान हनुमंता वयर प्रहार केले सिता हनुमंतान उदक पिवची बंद करनी काय एक हातान ताका धरले काय आनी एक हातान उदक पिवची कंटिन्यू करता आशिल्लो काय म्हळ्यार हनुमंता खातीर तो कांय न्हय आशिल्लो क्रोकोडायल काल नेमील मनांत तशें आशिल्लें की तो क्रोकोडायल मारून हनुमंताक समाप्त करून सोडटलो म्हणून जाल्यार हनुमंत ताका एक हातान धर न्हू सायडाक तागेलें दोनी तोंड धर न्हू आनी उदक पिता आसके म्हळ्यार कांय जायनातलें म्हणके उदक पिता आसके आनी ताका मान सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांत दोकोन एक देवी भायर येता म्हूण सांगिल्लें आसा ती श्रापीत जावन त्या क्रोकोडायला स्वरूपार आशिल्ली तांतू जाल्यार ती सांगता काय देवी भायर येवन की तिका एक वर तेका श्रापीत जाताना अशें सांगिल्लें की केन्ना कोण एक वानर येवन तुका मारतलें तेन्ना तुका मुक्ती मेळटली तांतू दोकोन हें क्रोकोडायला शरिरा दोकोन म्हणून तिणें सांगता काय आनी ती सांगता काय काल नेमील चिके केअरफुल आसा म्हळ्यार चिके मन दी तो दिसल्या म्हणके ना म्हूण तो हनुमंता सांगता काय ती सांगता काय मुक्ती पावचे पशी फुडें आतां आमी पळयता की भक्ता लक्षण कशें म्हळ्यार परिचय घेतना केन्ना रावणान हनुमंतान निमगेलें विभीषणान तें दरबारांत तांगेले रायल दरबारांत की कोण म्हूण तेन्ना हनुमंतान कसून सांगिल्लें दासोहम कौसलेंद्रस्य म्हूण हांव देवाल दास म्हूण आनी हनुमंताक कशी कळ्ळें की काल नेमी हो म्हळ्यार राक्षस तो तागेले मनांत विंगड कसले आसा म्हळ्यार कसले की ताणें 2-3 विशय अशें सांगलें की म्हाका गोत्त आसा तूं कोण म्हाका पुरा गोत्त आसा राम खंडीत विन जातलो म्हळ्यार हनुमंताक कळटा की भक्ता लक्षण म्हळ्यार केन्ना भक्त अशी केन्नाय उलयना की म्हाका पुरा गोत्त आसा आनी म्हाका मुखार कसन जातलें आनी हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हणून हनुमंताक स्थान गोत नासी
आशीर्वाद दिता म्हळ्यार तो एक व्हड स्थितीर जावन सी हांव आशीर्वाद दिता केन्ना व्हड भक्त असल्यार ते नम्रताच भावन आसता तेन्ना हनुमंता डाऊट जावन ताका कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकारार पळयता की भक्ते न्ही भक्ती भायली पोशाकान न्ही काल्यानी मी भायल्यान तो भक्ता म्हणके दिसता आशिल्लो जाल्यार भितर मनांत कसं आसा ताजेन भक्ती आस की भक्त की म्हूण ते कळटा म्हणून हें आमी दृश्टांत पळयल्यार आमी मनावर येता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो त्या प्रकार आमकां कोत्ता आसा की मस्त सकड कश्ट येता हनुमंताक ते पर्वत घेवन वताना मस्त सकड काणी आसत तांतू आनी तांतू मुखार व्हरून ते कसन कसन कश्ट व्हरून मागीर ते संजीवनी व्हरून ते लक्ष्मणान अपास सौखी जावच तशी ताण करची आसा. तशींच रघुपती की नी बहुत बड़ाई तुम मम पिय भरत समभाई म्हणून म्हळ्यार रामान सांगचें की तूं भरता म्हणके प्रितीचो म्हूण तो एक भारी व्हड विशय कसले की रामाल आनी भरताल प्रीती म्हळ्यार इतली आशिल्ली रामायणान तूं एका भशेन एकल्यान जेन्ना तांगेले भितर प्रीती भक्तिभाव ते एक म्हळ्यार विशेष आसता ताचे खातीर रामायण ते रिलेशनशिप्सा वयरी आसता तांचे एक व्हड विशय तांतूय अशें सांगिल्लें आसा की ते संजीवनी पर्वत घेवन नंदीग्रामा वयर दुखून वताना भरत महाराजा ते एक बाण मारून हनुमंता तोगो हाडूच तशें करता खंय आनी म्हळ्यार कोण हो भाव अशें म्हळ्यार कसं ना म्हणून तेन्ना हनुमंताकय भरता पळोवन दिसता की अरे रामा मणके आस म्हणून म्हळ्यार एक पंत हनुमंता भरता पळयलें सिता दिसता की रामू हांगा आयला थंय सोणू म्हणून मागीर कळटा हो भरत म्हणून आनी मागीर हनुमंतान भरता सांगचें अशें चलना म्हाका पर्वत घेवन वेगी वचूं का कसले की लक्ष्मणाक ते नागपाशा निमित्त पेट्टू पडलेलो आसलो म्हणून तेन्ना भरताक एकदम म्हणटात पळय शॉक जाता की लक्ष्मणा लोटस चलना म्हणून आनी तो सांगता की हे न्यूज आतां पुरा कडेन कळटलें आनी सुमित्रा म्हळ्यार लक्ष्मणान आनी शत्रुघ्नाला हावसू ते म्हाका सांगू जायच ना हनुमंता तुमची तिका सांग वची पशी पुढे म्हणून हे एक सांड काणी असल्यार सांगता ती की सुमित्रा वय देवाल इतलो व्हड भक्त आशिल्ली जाल्यार तिगेली काणी तितली पॉप्युलर ना विंगड भक्ता म्हणके हेच टायमार हनुमंत केन्ना सुमित्रा देवीला वचून सांगता पळय हनुमंताक दिसता की भरत महाराज सुमित्रा सांगना की लक्ष्मणा कशें की जल्ला म्हणून आतां हांव सांगल्यार ती कितली दुख्ख आवतली की ती कसं शॉक येवन तिका काय कसं जाल्ल्यार म्हूण हनुमंताल मन अंतस काय तेन्ना हनुमंत भिवन भिवन वचून सुमित्रा देवी सांगता की हे माते अशेंच चलना आतां हांव घेवन वता आसा जाल्यार तूं विंगड कोणा की ना आयकूच की ना आतां हांव तुका सांगून सोडटा की लक्ष्मण अशेंच ते नाग पाश लागला म्हूण तेन्ना सुमित्रा देवी तोंडारी एक क्षणा खातीर वय कसं भय दुःख कशेंय लक्षण दिसना के तो ती देवी म्हळ्यार सुमित्रा देवी अशी सांगता की हनुमंताक की रामाल सेवेन तूं तागेलें जीवन गेल ना जाल्यार कांय दुःख ना म्हणून आनी रामाल सेवेन तूं ताण तागेले देह त्याग केलो ना जाल्यार ताजे की ना व्हड विशय धन्य जावचे खातीर आनी कांय ना म्हणून सांगता ते आनी लक्ष्मण न्हय शत्रुघ्न वय आसा ताकाय घेवन वच आनी ताकाय जीवन दिवका पडल्यार रामाल सेवेन तूं आनी मागीर दोगां जण पुत्रांक रामाल सेवेन तांगेलें जीवन दिवका जाल्यार ताजे की ना व्हड सौभाग्य आवसू कांय ना म्हूण अशें सांगता काय म्हळ्यार हातूंत आमकां दिसता की आनी हनुमंताक आश्चर्य जावन ताका इतली खुशी जाता की सुमित्रा देवील भक्ती पळोवन म्हणून आनी ताका कळटा की रामाल परिवारान म्हळ्यार एकल्या पशी एकले व्हड भक्त आसा ती म्हणून आनी तो मागीर मुखार ते संजीवनी घेवन वचून ते लक्ष्मणाक जागृत जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो तशींच मुखार मागीर सांगिल्लें आसा सहस वदन तुमरो यश गावे अस्कै श्रीपती कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हैसा. सो ते हनुमंतान ते लक्ष्मणाले एक जीवनाचे रक्षण केले ते संजीवनी हालसिताक अशी तेन्ना रामाक खुशी जावन ताणें पटोवन धरचें आसा आलिंगन करचें आसा आनी अशी सांगचें आसा की म्हळ्यार सहस्वदन म्हळ्यार शेषनाग तागेले हजारो कटल्या तोंडान शेषनाग तुगेले यश सांगता म्हणून हनुमंताले तशेंलें आनी तांणी मात न्हय पूरा जन सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा पूरा जन मेळ न्हू तुगेलें किर्तीच गुणगान करतात रे हनुमंता म्हूण अशी हनुमान चालिसान सांगिल्लें आसा. आनी हे हनुमान चालिसा एक प्रकार आमी पळयल्यार हनुमंताले कीर्ती आनी रामाले कीर्ती दोन्ही दाखयता म्हणून म्हळ्यार हनुमान चालिसा वाजिल्यार ते सांगल्यार
ते रामाल भक्ती केल्या म्हणकेची हनुमंताला एक उडगस केल्यार पळय. सो रामान अशी सांगचे आसा आणि ह्या रामान दोन्ही पंथा हनुमंता पटोवन दवरचे आसा. सुरे पंथा केन्ना सीता देवी मेळ येवन सांगता का हनुमंत येवन की नाही हांव सीता देवी दर्शन जालें अशेश जालें म्हूण केन्ना सांगता पळय, तेन्ना हनुमंतान पटोवन दवरचे आसा. आणि आता ह्या दोन्ही पंथाक पटोवन दवरचे आसा. आणि ह्या पंथा हनुमंताक पटोवन धरताना राम सांगता की म्हाका इतली खुशी जाल्या तूं हें कार्य केलेलें म्हळ्यार लक्ष्मणालें ते संजीवनी पर्वत हाडून लक्ष्मणाल जीवन आशिल्लें मात मेगेलें पळय देवाल भावन पळय ती भक्ताल खातीर हनुमंता सांगतना आमी कल्पना वय करूं जायना की हनुमंताल आनी देवाल मध्येन ती प्रीती कशी आशिल्ली म्हणून. रामदेव हनुमंता सांगता की तूं इतलो व्हड काम केलां मेगेल खातीर म्हाका तुका दिवचें कांय ना मू खाली हांव इतलें कोरयत की हांव तुका पटोवन दवरयत हाजे की मुखार मेगेलें कांय ना तुका दिवच्याक म्हूण राम हनुमंता सांगता म्हूण सांगिल्लें. आणि त्या टायमार सांगता की हनुमंतू की राम सांगता की हनुमंताक की हांव लक्ष्मणा की ना 2 वांट्यान तुका प्रीती करता म्हूण. आनी तूं हनुमंतालें प्रेझन्स ऑफ मायंड म्हणटात पळय, केन्नाय रामान सांगल्यार तागेल ते प्रीती दाखोवन दिवचें तो एक कसं की सांगता. त्या वेळी रामाक ताजेन भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. ताका हनुमंताक केन्ना राम सांगता पळय की तूं म्हाका लक्ष्मणा की ना डबल प्रीती आसा म्हणून. तेन्ना हनुमंत रामा सांगता की केन्ना जन सांगतात पळय हनुमंत सांगता की रामाक की म्हाका म्हळ्यार ते हिंदीन सांगतात पळय प्राण से म्हळ्यार मेगेल जिवा की ना प्रितीश तूं म्हणून. म्हळ्यार तेगे कंपॅरिजन न्हू केन्ना. जिवा की ना प्रितीश म्हळ्यार पुरा जनाक तांगेल जीव म्हळ्यार भारी प्रीती. तूं जिवा की ना प्रितीश. ताका हनुमंत सांगता की तूं अशी सांगली न्हू की तूं हांव लक्ष्मणा की ना डबल प्रीती करता म्हळ्यार तुका रियली प्रीती लक्ष्मणा वयर आसा. ताजे खातीर तूं तागेल नांव घेवन कंपॅरिजन करून घेतिल्लें आसा. रियली तुगे प्राण म्हळ्यार लक्ष्मणूची म्हूण हनुमंत सांगता काय. तेन्ना रामाक भारी खुशी जाता काय म्हळ्यार हनुमंतान हें पुरा वाक्चातुर्य म्हणटात पळय सांगू आयकून की कितलें छंद कोण कसं एक सांगल्यार ताजी एक प्रतिक्रिया दिता हनुमंतू आनी कितलें तागेलें एक चांग उतर आयकल्यार पुरा जना खुशी जाता आनी एक प्रेझन्स ऑफ मायंड म्हणटात पळय हनुमंतालें ते भारी खुशी जाता काय. आनी आतां भारी खुशेर आसत न्हय. तेन्ना राम लक्ष्मणा पळोवन निमगेत काय की तुका जावं वायट दिसता न्ही न्हू की हांव सांगलें की हनुमंतू म्हाका लक्ष्मणा की ना 2 वांट्यान प्रितीचो म्हूण. तेन्ना लक्ष्मण सांगता की आतां तूं लक्ष्मणाल भक्ती दिसता. लक्ष्मण सांगता की ना अण्णा तूं कांय चुकेत सांग न्ही तूं सम सांगिल्लें. हनुमंता की ना हनुमंतान कितली सेवा केल्या पळय तें म्हाका करूं जायना म्हूण लक्ष्मण सांगता काय. आनी तो 2 दृश्टांत दिता काय रामा सांगता काय हांव एक 2 कारण सांगता कसं जाल्यार की हनुमंताल भक्ती श्रेष्ठ म्हूण लक्ष्मण सांगता काय. तेन्ना राम आयकता काय हांव कसं म्हणटलो लक्ष्मण म्हणून. तेन्ना तो सांगता काय हांव तुगेलें आनी सीता देवीलें 25 वर्स सेवा केल्या जाल्यार सीता देवीक मेगेल वयर विश्वास येयनी. इतलें 25 वर्स सेवा करूनय आनी हनुमंतू सुरेपंथातीक मेळ्ळो अशोक वाटिका वचून आनी तागेलें एक भक्ती तागेलें इतलें एक चांग गूण आसा तागेलें की ताका पळयल सीता देवीक विश्वास येवन तिगेलें तें आभुशण काणूय ताका दिल्लें आनी मस्त सकट घुय्य काणी खंयची तुक आनी सीता देवीक मात कोत्तशील रामा त्यावेळी तीन हनुमंता सांगलें. म्हळ्यार हनुमंता वयर तिका 100% विश्वास आशिल्लो. मेगेल वयर हांव 25 वर्स सेवा करून मेगेल वयर तशी विश्वास ना सीता देवीक तोच न्हू तसले श्रेष्ठ भक्तू म्हूण हें एक कारण दिता. मागीर दोन्ही कारणां अशी सांगता काय हनुमंतू की हांव म्हळ्यार लक्ष्मण म्हळ्यार अनंत शेष वय तो शेष नाग वय. आतां आमी पुरा जनान पळोवचे आसा पुरो विष्णू म्हळ्यार रामू ते शेष नागारी शेषशय्यारी केन्ना एक ते योग निद्रांत आसता न्हू आमी ते पिक्चर पळोवन आसचे पुरो शेषावेरी न्हिदोन आसता देव. तेन्ना अनंत शेष लक्ष्मण सांगता काय हांव अनंत शेष जावन शेष नाग जावन तुका उकळटा मू देवा रामाक म्हणून. जाल्यार हो हनुमंतू इतलो श्रेष्ठ आसा की म्हाका आनी तुका ओटू उकळटा म्हूण. म्हळ्यार मेगेले किना श्रेष्ठ जालो वय न्हू तो म्हणून त्या प्रकार लक्ष्मण कारण दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो अनंत शेष लक्ष्मण. सो नेक्स्ट एक श्लोका वचून ओके. यम कुबेर दिक्पाल जहां ते कभी को बिद कहीं सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीवी कीना राम मिलाए राजपत दीना.
सो यम कुबेर पुरा होड होड काव्य बरयतले जन पुरा जन हनुमंता तुगेल कीर्तीचे गान करता आसतात केन्ना तुगेल कितलो होड असतो तुगेल भक्ती कितली श्रेष्ठ ताजे विशीं पुरा जन कीर्तन करता ती म्हणून सांगिल्ल्या श्लोकांत. आणि तुम उपकार सुग्रही कीन म्हळ्यार सुग्रीवा वैरी तू एक भारी एक तागेल सेव वय केल्ले आनी तागेल खातीर कशें एक भारी चांग कोण दिलेलें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां आमी काणी पळयत की केन्ना सुंदरकांडांत आमी पळयत केन्ना कशी हनुमंतान सुग्रीवाक वालीक भारी भंय आशिल्लें त्या टायमार आनी ताका केन्नाय भंय करता आशिल्लें की वालील जन कोणी येवन मारतलीं की कोणी मारतलीं की म्हणून. जाल्यार आमकां गोत आसा की सुग्रीवाक रामान आयिल्लो तेन्ना सुग्रीव वचून पळयता कसलें की सुग्रीवा भंय करता हें कोण दोग जन मनुश्य आयलीं ती म्हणून. आनी हनुमंत तेन्ना वचून रामाल आनी लक्ष्मणाक स्वागत करून तांगेल दोग जनान मिलन जावं तशें म्हळ्यार तांगेल मिटींग जावन आनी दोग जनाक कनेक्ट करता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हनुमंत म्हळ्यार एक शुद्ध भक्ताल दृश्टांत दिता की कशी एक शुद्ध भक्त म्हळ्यार एक जीवात्मा म्हळ्यार एक जनाक आनी देवाक कनेक्ट करून दितलो म्हणून त्या प्रकार व्हड उपकार केला सुग्रीवा वैरी म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी आनीक एक काणी आसा म्हळ्यार हनुमंता खातीर सूर्यदेव गुरू जावन आशिल्लो म्हळ्यार मस्त सकळ वेद शास्त्र हनुमंतान सूर्यदेवाले शिकिल्लें आनी सूर्यदेवाक केन्ना देवान हनुमंतान तांकां देवाक निमगेल सूर्यदेवाक की गुरु दक्षिण कसन दिवका तुवें म्हणून तेन्ना सूर्यदेवान सांगचें आसा की म्हगेल सुपुत्र सुग्रीव तूं तागेल रक्षण कोरका तें तूं तागेल रक्षण केल्यार तेंची म्हगेल गुरु दक्षिणा म्हूण सूर्यदेवान हनुमंता सांगचें आसा. ताका हनुमंतान सूर्यदेवान सांगिल्लें गुरु स्वरूपी जावन ते सूर्यदेवान सांगिल्लें आदेश आज्ञा ती तागेलें म्हणून ताणें कसने एक मना वर्णासी सुग्रीवाले सेव केलेलो आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हातूंत कळटा की पुरा रुपार पळयल्यार श्रेष्ठता गुणा लेखारी बुद्धी लेखारी आनी कसन ते एक कौशलता म्हणटात पळय पुरा रुपारी हनुमंताले चांग गुण आशिल्ले सुग्रीवाकिना जाल्यार गुरुल आदेश आसल्यार कसने सान न्ही होड न्ही गुरुल मनांत कसन आसा तें जावका त्या प्रकार हनुमंतान तें एक चांग एक शिष्य म्हळ्यार कसन म्हूण तें दाखोवन दिलेलें आसा की सेव करची म्हळ्यार तें भाग्य सेव होड की सान की त्या मना वर्स तशी ना. ताका सूर्यदेवान सांगिल्लें की म्हगेल सुपुत्र सुग्रीवाले रक्षण कोरका म्हळ्यार तांतू हनुमंत अशें दिसता न्ही की सुग्रीव म्हळ्यार कशें न्ही ताका म्हगेल तितले टॅलंट आसवे तागेले म्हगेल तितले तागेले कॅपॅसिटी आसवे ना कशें की गुरु रूपी सूर्यदेवान कशें की एक आदेश दिला तें सेव करचें तेंची म्हगेल भाग्य म्हूण त्या रुपार खुशेरी हनुमंतान हें केलेलें आसा. आनी अशी मस्त काणी येता ती ते पंपा सरोवर ऋषिमुख्य पर्वता वयरी वालीन मस्त बात दिवचें आशिल्लें सुग्रीवाक ताणें त्या विंगड दिशा वचून ते तागेले सकाळचे सांजवाळचे संध्यावंदन आनी करचें म्हणटाना एक समुद्र दोखून उत्तर दिशा दोखून दक्षिण दिशा पूर्व दिशा दोखून विंगड दिशान उड्डून वचून ते समुद्रा वचून तागेलें संध्यावंदन करून येवचें आशिल्लें. तेन्ना हेकड तेकड वताना ताणें ते म्हळ्यार ताका ते पंपा सरोवर ताका पांय दवरचें जायनाशिल्लो वालीक कसलें की ताका पांय दवरल्यार ते एक ऋषील शाप आशिल्लो ताका ताका ताण कसन करचें आशिल्लें म्हळ्यार हेकड दोखून तेकड वताना सुग्रीवाल मात्यारी लात मारून वचचें आशिल्लें. सुग्रीवान कशी खंय निप्पोन बसल्यार वाली ताका सोदून हेकड दोखून तेकड वताना लात मारून वता आशिल्लो म्हळ्यार दिवसाक 12 पंता हेकड तेकड वताना 12 पंता सुग्रीवा मात्यार लात मारून वता आशिल्ले वाली. तेन्ना एक पंता हनुमंत पळयत के म्हळ्यार हाचे पयशी फुडें हनुमंत नाशिल्लो हनुमंतान सेवा भावा खातीर ते सुग्रीवा आयिल्ले वाली अशी करताना हनुमंत वालील पाय घट्टी धरतके आनी सोडके वालीन ट्राय केल्यार वाली मुखार वचचें जायना म्हळ्यार हातूंत दिसता की हनुमंताल शक्ती वाली किना चड आशिल्ली म्हणून हें कळटा. आनी वाली हनुमंताले अशी म्हळ्यार पांय पडून प्रार्थना करता म्हाका सोडी म्हूण आनी हनुमंत मागीर ताका सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या टायमार. म्हळ्यार सुग्रीवाले परिस्थिती म्हळ्यार भारी दुख्खाची परिस्थिती आशिल्ली. तुम्ही पळयत की काही भय्यान तो ऋषिमुख पर्वतांत निप्पोनसी बसत आशिल्लो वालीन ताका भिवोच आशिल्लें
दिवसा 12 पंत वाली तागेल ಮತ್ತೆ लात मारून वतशिलो म्हणजे सुग्रीवाल परिस्थिती म्हणल्यार पळय भारी एक दुःखद परिस्थिती आशिल्ली भंयभंयांतच आशिल्लो तो आतां कसं जगतलें वाली एकर दोकून येतल की म्हणजे ताका एक जिवनांत म्हणल्यार पळय कसं एक आशा नाशिल्ली आतां मेगेल कांय जायना म्हूण तशी ताका दिसता आशिल्लें आनी हांव सगळें जीवनभर ह्या वालीले लात खावन खावन मोरका दिसता म्हण तशी सुग्रीवा मनांत आशिल्लें जाल्यार हनुमंत केन्ना सुग्रीवाल जिवनांत येता आनी सुरे दिवसूची वालील पाय घट्टी धरून ताका सांगता आनी कर्तव्य तूं म्हणून आनी वाली तेद्द दोकून तो मागीर मारूं येना के सुग्रीवाक म्हळ्यार हें आसा की हनुमंतान सुग्रीवाल जिवनांत येवन एक आश्वासन दिवचें आसा भिवचें नजे म्हणून कशी सुग्रीवाक एक येतना राम लक्ष्मण येताना ताका भंय करता की हो वालीन आनी कोणा दोग जाणां पेटयला की म्हणून तेन्ना हनुमंत सांगता की कांय भिवू नाका हांव तांकां वचून मेळ दितां आनी तेगेलें कसं म्हूण तें पळयता तूं भिवका म्हणना म्हूण म्हळ्यार राम आनी लक्ष्मण बाण आनी धरून आयिल्लीं न्हय सुग्रीवा दिसता की वालीक मारूं जायना म्हूण हांवें दोग जाणां पेटयलां बाण घेवन म्हाका मारूं का म्हूण ताका अशी सुग्रीवा सांगता की हनुमंत भिवू नाका हांव आसा हांव कसं म्हूण तें पळयता म्हूण हेंच एक सुग्रीवाल जिवनांत हनुमंता रोल आसा आनी आमी पळयता आमी पळयता की आमगेल जिवनांत ही हनुमान चालिसा म्हणटा ती आमी भक्तीन करता ती हेंच एक भावनेन आमी हनुमंताक प्रार्थना करचें कशी सुग्रीवाल मनांत आसता पळय की हनुमंतान तागेले जिवनांत आयले सीता तागेलें एक जीवन चेंज जाता कसं की ताका एक रक्षण मेळटा कसं एक दुःखा दोकून रक्षण करतलो हें हनुमान चालिसा म्हळ्यार तांची न्हू आमी हनुमंताक प्रार्थना करचें आनी हनुमंताक शरणां वचचें की खंडीत रक्षण करतलो हनुमंत तूं म्हूण तो विश्वास आसा ताका हनुमंतालें हें सगळें भक्तान तूं देवाल भक्तान तूं हनुमंताल हें एक प्रमुख रोल आसा आनी ते हनुमंत केन्नाय कोण दाखयता विंगड खंयच्याय भक्ताक की ना पुरा जनाल मनान तूं हनुमंतालो ओळख आसत केन्नाय कश्ट आसतना आनी हनुमंताले प्रार्थना केल्यार ते आमकां सुग्रीवा कसले ते एक रक्षण केलें ते भावना येईल पळय आमगेल मनान तुवें हनुमंत येवच तशी करता की कांय भिवका म्हूण ना आनी कांय समज येतलो पुरा म्हणून तें एक हनुमंतालें देव चलोसून दितलो देव बरें करतलो म्हणून तें हनुमंतालें एक रोल म्हणून आनी ते हनुमंताक अशी शक्ती कशी येता की देवाल एक कोणाले एक जिवनांत आयल्यार हनुमंत तें आश्वासन दिवचें एक शक्ती म्हणटात पळय अश्योरन्स दिवचें भक्तांक की कांय भिवका म्हूण ना हनुमंताले प्रार्थना केल्यार पुरो समज येतलें म्हूण तें आश्वासन तें शक्ती दिवचें हनुमंताले कशें येता आनी तें आसा की हनुमंत म्हळ्यार हनुमंताक रामाल वयरी रामाल नांवा वयरी भारी विश्वास आशिल्लो आतां केन्ना तो लंका दुखून तें महेंद्र पर्वता दुखून उड्डून वता सीतेक सोदूच्याक लंकेन तूं तें कितले सकट कश्ट येयलें आसा जाल्यार हनुमंत जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम म्हूण वतात मुखारी तें एक हनुमंताल शक्ती देवाल वयर विश्वास आशिल्लो ताका तें एक देवाल वयर विश्वासू देवाल नांवा वयर विश्वासू हनुमंताल दयेन आमकां मेळका म्हूण आमी एक प्रार्थना करका तशी कशी हनुमंतान जय श्रीराम म्हूण तें एक तें समुद्रा वयर केलें तशींच हनुमंताल दयेन आमकां हें संवसाराचें समुद्रा वयल्यान उड्डून वच तसलें ती शक्ती हनुमंताल दयेन प्राप्त जावच तशी आसा म्हणून आनी हनुमंताल तें एक शक्ती निमित्त तो एक विश्वास दिवयता की देव आमकां केन्नाय सोडून घालना म्हूण ते हनुमंताले ते एक शक्ती आसा कोण ते हनुमंताले प्रार्थना करता पळय तागेले मनान तूं तें येता खंडीत की आमी प्रार्थना मात करता ती ते खंडीत एक विश्वास येता की देव सोडून घालना म्हूण ते हनुमंत भक्ताल मनान तो एक विश्वासू ते धैर्य दिता ताकाची ते हनुमंताले राम चालिसा म्हळ्यार पळय आमकां एक सौकर्य मेळटा हृदयान तूं एक मनान ते क्लॅरिटी येता म्हळ्यार हा मुखारसून कसं करचें आनी एक धैर्य दिता म्हूण तें एक हनुमंताल एक व्हड भक्तां खातीर तांगेले एक व्हड आशिर्वाद पुरा जनां खातीर ताका हें हनुमंत चालिसा म्हळ्यार पुरा जनां इतली प्रिती म्हूण सांगता सो हांव हांगा राबयतात 5 मिनिटां खातीर आज कशें डिस्कस केलेलें तें रिकॅप करता तुमगेले कसले कॉमेंट्स कसले आसल्यार तुमी टायप इन कोरयता मागीर आमी हनुमान चालिसा ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಕಳ್ಕಳಿನ ಹನುಮಂತ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ कोरया की तें एक हनुमंतान आमगेले कसने आसल्यार आमी देव हनुमंतान आमगेलें रक्षण कोरता आनी ते हनुमंताक आशिल्ली देवाल बरी प्रिती विश्वासू हनुमंताल दयेन आमकां ताजे थोडे किंचित रुपारी
ते प्राप्त जावं तशी हनुमंताला आशीर्वादान खंडित जातलें म्हणून ते आमी एक प्रितीन हनुमंताल खातीर ते हनुमान चालीसा आमी हें सेशन जाता म्हणया. सो आतां हांव क्विकली रिकॅप करता. आमी सेशन सुरू केलेलें ह्या फर्स्ट पॉइंटारी की सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही देखावा, बिकट रूप धरी लंक जराव. म्हळ्यार हनुमंतान कसं ते देवाल सेवेन तूं कसं सायज जावका ते करू तयार आसा. ते एक नम्र भक्तालें ते व्हड चरित्राचें गुण म्हूण सांगीत की खंयचेय रुपारी हनुमंत तूं देवाल सेव करचे तयार आसा. आनी सीता देवीक ताण कशी खुशेर ते रामकथा सांगिल्लें आनी रामकथा म्हळ्यार देवालें एक किर्ती सांगचें म्हूण ते कशी हनुमंतान ते दाखोवन दिल्लें आनी सीता देवीक कितली खुशी जाली म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते नम्र भावनेन हनुमंतान दाखोवन दिल्लें की सांज जावका जाल्यार सांज जातलो, व्हड जावका जाल्यार व्हड जातलो. म्हळ्यार देवाल सेवे खातीर तो कसनय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवच्याक तयार आसा म्हूण ते हनुमंतान दाखयलें. म्हळ्यार कसनय एक नमुन्याचे भार घेवका जाल्यार देवाल सेवेन तूं हनुमंत सांज जावका जाल्यार सांज, व्हड जावका जाल्यार जावन ते तयार आसा म्हूण. मागीर आमी हें पळयलें लाय सजीवन लखन जियाय तातूंत आमी हें एक पॉयंट पळयलें कशी जांबवंताक धैर्य आशिल्लें की हनुमंत आसता तोळ तें कांय जायना म्हूण तो खंडीत रक्षण करतलो. आनी एक व्हड पॉयंट की अशी न्हय की रामाल ते एक मानव लिला ते देवाल अवतारान तूं ते दाखोवन दिवचें आसा जाल्यार देवाल आनी एक भक्तान एक अशी एक तांगेली प्रीत आसता की देव केन्ना अशी दाखयता की म्हाका तुमगेले वयर हांव निर्भर आसा म्हणून तुमी करनातल्यार म्हाका कांय करूं जायना म्हणून. आनी भक्तांक काही भारी प्रितीर तांणी देवाल मना कसं आसता त्या देवाल प्रिती खातीर करून दाखयता ती म्हूण. आनी आमी तातूंत डिस्कस केलेलें की कशी कालनेमी फट्टी जावन एक ऋषी मुनीसी जावन येता जाल्यार तागे लक्षण पळोवन हनुमंताक कळटा की तो मोस करतलो म्हूण तो बदनय म्हूण. मागीर मुखार आमी एक साम रुपारी हें पळयलें कशी भरत महाराजान राबिल्ले तेन्ना सुमित्रा देवीन कशी म्हणलें की लक्ष्मण जावं शत्रुघ्न जावं दोन्ही पुत्रांवय मेगेलें रामाल सेवेन तूं जीवन त्याग केल्यार म्हाका कांय दुख ना, म्हाका भारी खुशयेचो विशय म्हूण. हनुमंताक कितली भारी खुशी जाली त्या सुमित्रा देवीले आयकून म्हूण. मागीर आमी हें पॉयंट पळयलें की हनुमंतान एक प्रेझन्स ऑफ मायंड कशें आशिल्लें म्हूण की ताणें केन्ना सांगलें की तूं म्हाका लक्ष्मणाक ना 2 वांट्यान प्रितीचो तेन्ना हनुमंत चंद्ररुपार सांगता तांकां म्हळ्यार तूं म्हाका लक्ष्मणाक वट्ट कंपेर करता म्हळ्यार लक्ष्मण तुगेले एक्चुअली प्रितीचो ताका धरून म्हाका तूं कंपेर करता असो म्हूण. तेन्ना रामाक खुशी जाली म्हूण. आनी मागीर लक्ष्मणान कशी सांगिल्लें की लक्ष्मण मेगेले की ना श्रेश्ठ रामा ते तूं सांगिल्लें समची तागेले तितली भक्ती म्हाका ना. हांव 25 वर्स तुमगेले दोग जाणांक सेवा केल्या जाल्यार सीता देवी मेगेले वयर विश्वास ना जाल्यार हाणें सुरयपंथ मेळ्ळी तरी रामकथा सांगली सीता देवी तागेले वयर 100% विश्वास जालो म्हणून ते एक पॉयंट सांगिल्लो आसा. आनी दोनी सांगिल्लें की हांव तुका धरता शेषनाग जावन जाल्यार हो गेल भक्ती इतली श्रेश्ठ की हो दोग जाणांक आमकां धरता म्हूण हनुमंत जावन. आनी लास्ट एक पॉयंट दवरलेलें खंयचें हनुमान चालिसाचें व्हड एक विशय आनी आमगेलें हें आतां हनुमान चालिसा वतना आमी ह्याची भावनेन हनुमान चालिसा म्हूण प्रितेर कोरता की कशी सुग्रीवाल जिवनांत तूं कांय होप नाशिल्लें भारी कशें की दुख्खार आशिल्लो तो वालील बादेन बालील रक्षणान कशें जाता म्हूण ताका गोत ना जाल्यार हनुमंतान तागे जिवनांत केन्ना एंट्री केली लायफांत आयलें सुरे देव वचूं ताण वालील लात मारच बंद जालें तागेलें. आनी मुखार सुनू पुरा रुपारी हनुमंतान सुग्रीवाक देवाल वट्ट कनेक्ट केलें. सो हनुमंतान ते एक प्रार्थना करता ते हनुमंताल कीर्ती केन्ना करता हनुमंताल भजन केन्ना करता ती तेन्ना हनुमंतान ते एक व्हड स्थान घेतिल्लें आसा ते व्हड रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली आसा की तो देवाक आनी कोणा देवाल भक्तीन तो इंट्रस्ट आसा तांकां तो कनेक्ट करून दिता. तांणी भक्तीन तूं मुखार सून वचची तशी तो आशीर्वाद दिता. कशी सुग्रीवाल जिवनांत तूं रामाल भक्ती करचें हनुमंतान पुरा रुपारी तें आयोजन करून दिल्लें की सुग्रीवान रामाल भक्ती करचें. तशींच आमी हनुमंताल प्रार्थना केल्यार हनुमंत ते अश्योरन्स दितलो आमकां की कशें की मुखार जिवनांत आसा ते खंडीत देव रक्षण करतलो कांय भिवका म्हूण ना. तूं प्रार्थना केल्यार ताका हनुमंताल रोल आमगेल्या जिवनांत तूं भारी एक इम्पॉर्टंट आसा. केन्ना आमी तागेले विशय उडगास करता ती तेन्ना हनुमंताल तें एक दयेन आमगेल्या मनांत ती शक्ती येवन मुखार सून आमी धैर्य चुकनाशी मुखार सून वच तशी हनुमंताल एक आशीर्वाद म्हूण सांगयता. आनी ते हनुमंताल आशीर्वाद हनुमंताल शक्ती कशी आसा कसं जाल्यार की हनुमंताक रामाल नामा वयर इतलो विश्वास आसा की ते समुद्र सगळे उडताना ते जय श्री राम म्हूण ताणें उडयलें. म्हळ्यार ताका इतले ते रामाल नामा वयर विश्वास आसा आनी ते विश्वासात शक्तीन केन्ना कोणी तागेले प्रार्थना करता ती
ताका ते विश्वास शक्ती निमित्त हनुमंताला आशीर्वाद आमकां येदना मेळटा, ताका तेदना आमकां ते कम्फर्ट मेळटा, म्हळ्यार एक सौकर्य मेळटा, एक क्लॅरिटी मेळटा मुखारसून कसां करता म्हणून, आनी देव ते आमकां एक धैर्य दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो हे सेशनांत कशें सांगिल्लें तूं चूक जावन आसल्यार तुमी पुराजन क्षमापण करता. मुखारसून आमी अशी मस्त लामा लिला विशीं आयकुया. आनी आतां आमी कळकळीन आतां हनुमान चालिसाचें पठण जातलें. आमी ह्याच भावनेन की हनुमंताला प्रार्थना करूया की आमकां देवाल नामस्मरणा प्रती रुची आमगेले आनीक वाडून येवं आनी आमगेल्या जिवनांत तूं कसले पुणी एक प्रकाराचे कश्ट असल्यार आमकां धैर्य चुकला म्हणून दिसता आमी हनुमंताला प्रार्थना करून हनुमंत आमकां खंडीत रक्षण करतलो त्या विश्वासार आमी हनुमान चालिसा म्हणूया. हांव हांगा कंक्लूड करता. हरे कृष्ण. ब्रजगोपी माताजी तुम्ही धन्यवाद प्रभूजी. भारी लाईक सेशन आशिल्ले. मस्त सकट लेसन्स आमकां शिकच्या मेळ्ळ्या हातून की कशी एक तुम्ही सांगल्या वरी सुमित्रा देवी ती कसले तिगेले हे ना तिगेले बद्दल रामायणान बी इतलं मेन्शन ना की कसल पर्सनॅलिटी आशिल्ली म्हणून. तिगेले एक उत्तर तीन सांगिल्ले की केन्ना हनुमानान सुमित्रा देवी घेवन सांगले की लक्ष्मण तुगेले पूत मस्त हाजेर आसा, ताका नागपाशान हे केल्या म्हणून. तेन्ना सुमित्राले एक तोंडारी थोडे बी दुःख शोक तीन दाखयले ना. तीन सांगले जावं तागेले जीवन पुरा देवाल सेवेंत गेले नवे फाल्यां ताका कसं नाही जाल्यार म्हगेले अनेक पूत आसा म्हणून. असल धैर्य, असल एक विश्वास देवाल वयर, एक श्रद्धे, एक भारी एक शिक्षा मेळटा आमकां सुमित्रा देवीन. अनेक एक म्हळ्यार लक्ष्मणाल उदाहरण लक्ष्मणान सांगिल्ले की इतले वर्स आपणान सेव केले राम आनी सीताले, पण केन्ना तो लक्ष्मण रेखे घालून रामाक मारीच्या मारच्या वतना रामाला आवाज करून मारी चापयता का तेन्ना सीता म्हणटा वच वच म्हगेलो स्वामी त्रासांत आसा वच म्हणून. तेन्ना लक्ष्मण सांगता की ना ना तू रामाल बद्दल इतली काळजी करनाका, तो आपणे वंशाचे आपणे रक्षण करच्या सक्षम आसा म्हणून. जाल्यार सीता ताका कशी पुणी ताका धाण दिवका म्हण तागेले अपवाद घालून ताका हे करता की ताका राग हाडून ताका वचका ताणें म्हणून. तशीच लक्ष्मणाक सांगता की म्हाका वरे सीतान डाऊट केले, म्हगेले वयर वरे अविश्वास दाखयले, जाल्यार तू केन्ना सीता पयले पंत मेळच्या गेले तेन्नाची सीतान अशी इतलो विश्वास केलो तुगेले वयरी म्हणून. हे एक भारी लायक पॉइंट आशिल्ले. आनी एक म्हळ्यार सुग्रीवान केन्ना गेले सूर्यले हनुमानान सूर्यदेवाले शिक्षा प्राप्त करता तेन्ना गुरुदक्षिणा तू कसं दिवचें म्हण तेन्ना म्हगेले पूत सुग्रीव आसा ताका वचून तू असिस्ट कर म्हणून. जाल्यार एक्चुअली हनुमान इतलो शक्तिशाली आनी बुद्धिवंत आशिल्लो, एक व्हड भक्त बी आशिल्लो. सुग्रीवाले का मस्त व्हड हे आशिल्लो जाल्यारीची ताणें सुग्रीवालेक सेवक जावन ताणें हे केले सेव केले की आमकां युजली आमगेले हातू भौतीक जगतांत आमकां कसले क्वॉलिफिकेशन आसा म्हण नंतर आमगेल किंता कमी क्वॉलिफिकेशन आशिल्ले लोकांक कसले एक बेगीन पोझिशन मेळ्ळा बा आमगेल किंता वयले. आमकां इतलो त्रास जाता आमगेले इगोक की अरे हाका कशी मेळ्ळे, म्हाका जावं जाय आशिल्लें पोझिशन म्हणून. जाल्यार हनुमानाल एक नम्रते की सेवे वयल पोझिशन वरो सान पोझिशन वरो देवाल सेवे सेवे ते म्हणून इतले नम्र भावनेतन तू मस्त शिक्षा मेळटा करणो की मस्त सकट पॉइंट भारी लायक आशिल्ले. आनी एक म्हळ्यार सुग्रीवाक कशी राम लक्ष्मण येता ती तेन्ना राम लक्ष्मणा घेवन सुग्रीवाला येता. तशीच आमकां देवाक डायरेक्टली पावच्या केन्ना जायना, एक भक्त आमकां देवाले कनेक्ट करून दिता म्हणून. भारी लायक पॉइंट आशिल्लो पौजी, मस्त धन्यवाद. आता कोणाले प्रश्न कोणाले डाऊट असल्यार तुम्ही सांग येता नवे नंतर टाईप करून गो येता. कोणाक आनी कसले सांगचे असले हनुमान चाळीसा बद्दल अशी थोडे कसले हे असले सांग.
हरे कृष्ण माताजी क्वेश्चन आशिल्ले निम्गे तुवें प्रभुजीले क्वेश्चन कशें म्हणल्यार हनुमंत इतलो व्हडलो रामाले दास जाले री एक प्रसंग येता हनुमंताला आनीक रामा एक युद्ध जावचे प्रसंग येता प्रभुजी ताजे ते खंय येता ते आमी आयकला काणी जाल्यार ताजे रेफरन्स कसो जाल्यार एक बददेश आशिल गी नहीं ते काल एक कहाणी मात्र गी म्हणून ताजे ಸ್ವಲ್ಪ एक लाईट जावक आशिल्ले प्रभुजी तशी रामायण म्हळ्यार इतलें व्हड काव्य लोकेश माम की मस्त सकड स्टेट्सान तूं मस्त सकड तें काव्य इंटरप्रेट केलेलें आसा आनी मस्त सकड लोककथावय आसा ती म्हळ्यार तें एज लॉंग एज तें तुमी आयकलेली काणी कसो नासता पळय तें भक्तीच प्रिंसिपला खातीर सम असं म्हूण जाल्यार ते आमी काणी आयकून घेवं येता जाल्यार ते भक्तीच प्रिंसिपला विरुद्ध जावन आसल्यार ते लोककथा आमी आयकुच्या म्हणना हे पर्टिक्युलर हाजे विशीं म्हाका चड डिटेल्स वता लोकेश माम बट आय कॅन फायंड आउट आनी हांव तुमकां 1 to 1 मागीर मेसेज करता हरे कृष्ण ओके प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण आमकां बेंगलोरच्यान अर्जुन राव जॉइन जाले ती एक 9th स्टँडर्डाचेलो रेग्युलरली भगवत गीता श्लोकांनी रिसाइट करता आज 8th स्टँडर्ड हनुमान चालीसा रिसाइट करता हरे कृष्ण सुरता हरे कृष्ण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहांते कवि कोविद कहि सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि
जलधि लांघि गय अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम तेजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्प सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। की जयनाथ हृदय महाडेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तुमगेला अम्मा बाप्पा कोणी असा की तुगेला लागे Natto, Miguel Duvele puto. तुमगे नाव Miguel Duvele puto. ओके 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 Ahora pळे draka. Amma Miguel Duva, tagelamma. धन्यवाद. तुम्ही तुमच्या चरणाक भारी लाईट संस्कार दिल्या. मस्त धन्यवाद. तुमका सगळे उलोच की थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। Hare Krishna. धन्यवाद. आजकालचे चरड म्हाका हे टीव्ही मोबाईल युगान तो असले संस्कार दिवचे भारी कष्ट. तर हे चरड म्हाका सांधन शिकयल्या. मस्त धन्यवाद. आम्ही हनुमानाला प्रार्थना करता ती ताका एक बुद्धी बल एक बरे संस्कारान तो व्हड जावं तो बरे सक्सेस एक आनंद येवो जीवनांत. धन्यवाद. भारी लायकून सांगला अर्जुन. भारी बेस्ट झाला. समज भारी लायक वाचील जेव्हा हरे कृष्णा। ताजेर भारी लायकून थैंक यू मम्मा। खुशी झाले. आपण आता तिथले लायकून शिकून दिलेले भारी खुश झाले. संतोष. आता मी 3
आपण तर हरे कृष्ण महामंत्र सांगून या प्रोग्रामाक विराम दिव्या. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री हनुमान जी की जय. राम लक्ष्मण हनुमान की जय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट संडे मेळ्या. धन्यवाद. हरे कृष्ण.